फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता। आतां मेरेन कितलेशेच जाणांक हे प्रकरणांनी अटक जाल्ली आसा। थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात। दिसान दीस एक नवे मनीस आनी बायलांची नांवां येत आसात। हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिसांनी एक मोठी कारवाय केल्या। श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिसांनी अटक केल्ली। ताचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली। श्रुतीच्या अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाचो लिंक हे प्रकरणात सापडल्या। ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकर ही भाजप युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी। ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूप लागींचे संबंध आसात। मंत्री तशेंच मंत्र्याच्या पियेंकूय ती सामकी घट आसा। श्रुती प्रभुगांवकरान सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगून सुमार 1.5 कोटींक लोकांक तोपी घाल्या। आमी सद्याक फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरांत आसा। आतां सद्याक सबंद गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजत आसा। दिसान दीस एकटेक हांगा पुलीस धरीत आसा। कॉन्टॅक्ट तेंचो जायत आसा। लोकांक मोठ्या प्रमाणात त्यांनी फसयल्ले आसा। अशीच घटना काल एक शिक्षक ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकर तेका धरलेलो आसलो फोंडा पुलिसांनी कॅश फॉर जॉब प्रकरणांत। आनी तेजे कडल्यान जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केली तेन्ना एक बायलेचें नांव येयलें। ती बायल श्रुती प्रभुगांवकर अशें नांव आयिल्लें पर्वरीची। तिकाय आयज फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट करून हांगा हाडलेलें आसा। आनी ह्या संदर्भात फोंडा पुलीस मोठ्या प्रमाणात तपास करता आनी जो कितें तपासाचो निष्पन्न जाता तितूंतल्यान वेगवेगळे जे कोण पयशे घेतलेले मुखार येता। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।